नमस्कार, पोळ्या प्राईम खबरो. वेदश्री आत्महत्या केसीत आरोपींच्या अटकपूर्व जामिनाचेर निकाल शुक्रारा. अंतरीम जामीन न्हयकारलो. आरोपीक भितर उडोवचे. वेदश्रीची आवय बापूय मासोड्डेच्या लोकांची मागणी. खर्चीक येवजण्यो, कायदो सुवेवस्था, म्हारगाय, रिजनल प्लॅन, ड्रग्साचो धंदो, मायनिंग बंदी वेल्यान अर्थसंकल्पाचेर सरकाराची खरडपट्टी. 4 आमदारांनी मागली मायनिंगाचेर खास चर्चा. पेपरलेस ई कामकाजान अधिवेशन सुरू. कितलेशेच मंत्री आमदार टॅब लॅपटॉप घेवन. आन्सर कॉम्प्युटराचेर दिल्ल्या प्रमाण. आमदार मंत्र्यांक पद्धत मानवली. खासा दर्जाचो प्रश्न घेऊन सप्टेंबरात केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे आमदार मंत्र्याचे शिष्टमंडळ व्हरपाचे मुख्यमंत्र्याचे उत्तर. गोंयच्यो जमनी प्रॉपर्टी लुटपी लॉबी वावुरतात. विधानसभेत हुस्को. गोंयचो पोर्तुगीज पूर्व कदंब इतिहास आर्किओलॉजी खात्याकूच ना खबर. नोंदूय ना. विधानसभेत विष्णून खात्याक उजरायले. मंत्री म्हणटा बजेट ना. दायज सांबाळपाचे म्हण थारिल्ले ना. आणि बुधवारा राती जातल्या 20व्या कॉमनवेल्थ गेम्साचे उक्तावण. 2010च्या गेम्सात भारतान जोडिल्ली दुसरी सुवात. स्कॉटलंडातल्या गेम्सात भारताच्या एथलीट्सांकडच्यान मोठ्यो अपेक्षा. खबरो विस्तारान. वेदश्रीच्या आत्महत्या केशीत आरोपींच्या अटकपूर्व जामिनाचेर कोर्टान निकाल शुक्रारा दवरला. अंतरीम जामीन दिल्लो ना. मंगळारा सुनावणी जातली. 6 वर्सां उपरांत हुंड्या खातीर पिडपाचो प्रश्न येना. वेदश्रीन घरा रावन भुरग्यांक पळोवचे इतल्याच खातीर वाद जातालो म्हण आरोपी परब फामिलीच्या वकिलान आर्ग्युमेंट घालो. जाल्यार घरची तिका पिट्टाली म्हण पुलिसांनी आर्ग्युमेंट लावन धरलो. आरोपींक भितर वडोवचे म्हण वेदश्रीची आवय बापूय आनी मासोड्डेच्या लोकांनी मडगांव पुलीस स्टेशनार धरण्याक बसले. वेदश्री आत्महत्या केशींत मंगळारा मडगांवच्या सत्र न्यायालयांत सुनावणी जाली. चली जालें म्हण वेदश्रीक पिडून 4 वर्साच्या चलये सयत जीव दिवपाची परिस्थिती तिचेर हाडली म्हण वेदश्रीची आवय बापूय सांगता. फाटलीं 5 वर्सां हें चलिल्लें म्हण पुलीस कोर्टाक सांगतात. अटक जायत म्हण वेदश्रीचो घोव, मांव आनी मायन कोर्टात अटकपूर्व जामीन अर्ज घाला. आरोपींचो वकील म्हणटा आरोपांत कांयच तथ्य ना. लग्नाचे 6 वर्सां उपरांत खंय हुंड्याचो प्रस्न येना. वेदश्रीन घरा रावन चलयेक पळोवचें म्हणून वाद जातालो. तिका खंय घोवान विम्याची नॉमिनी केल्ली. वेदश्रीक खंय मोण्णे मारताले असले आर्ग्युमेंट आरोपी परब फामिलीच्या आदवोगादान घाल्यात. The allegations which are made by the family of the deceased are a product of afterthought, and at this stage the prosecution have not made out any case for custodial interrogation or any overwhelming reason why the applicants are required in custody. सरकारी वकील म्हणटा वेदश्रीचो घोव, माय आनी मांवान तिका बरीच पिडल्या. वेदश्रीक घरची बरीच पिडटाली. वेदश्रीच्या नांवार घोवान बरेंच रीण काडिल्लें. वेदश्रीक आवयगेर वचपाक दिना आशिल्लें. वेदश्रीचेर घटस्फोटा खातीर दबाव हाडटाले. आरोपांची खोलायेन चौकशी करून सत्य भायर सरतलें जाल्यार तिनूय आरोपींची कादयेत चौकशी जावंक जाय असो आर्ग्युमेंटूय सरकारी वकिलान घालो. इतले मजगती वेदश्रीची आवय, बापूय आनी मासोड्ड्याच्या 101 लोकांनी आरोपी परब फामिलीक अटक करची म्हण मडगांव पुलीस स्टेशनार धरणे धरले. आरोपीचे फातोड्डेचे घराचेर धाड घालून पुरावे उस्तुचे म्हण वेदश्रीचे गांवचे लोक मागतात. आयज म्हाका न्याय जावं म्हाजे दुयेचो. आयज म्हाका 8 दीस जाल्यार सरकारान काय काळजी करूंक ना म्हाजे दुयेची आनी म्हाजी. नाजाल्यार हांगासले उठचे ना. हांगा म्हाजे दुयेक न्याय दिना जाल्यार. न्याय दी जाल्यार हांगा बसून रावतले. न्याय मेळासर बसून रावतले. आज आमची चली गेली. आमकां खबर आसा आमकां ते परत मेळचे ना. पूण आनी कोणाचेर अन्याय जावंक जायना. 8 दीस जाले अजून ते फुडें आनीक जावं शकता. कित्या खातीर अरेस्ट करूंक ना तेंकां. कोर्टान निकाल शुक्रारा दवरला. आरोपींक अंतरीम जामीन दिल्लो ना. पुलीस म्हणटात आरोपींचे फातोड्ड्याच्या घराक कुलूप मारला. परब फामील चौकशेक सहकार्य करिना म्हण पुलीस सांगतात. मात आरोपीक पुलिसांनी अजून मेरेन समन्स सुद्दां काडिल्लें ना. वेदश्रीचे आत्महत्येक 8 दीस जाले. पुलीस अजून एकाय आरोपीचेर हात घालिनात. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. खर्चीक येवजण्यो, रिजनल प्लॅन, ड्रग्साचो धंदो, कायदो सुवेवस्था, मायनिंग बंदी, म्हारगाय, चोरयो,
टुरिस्टाचो ड्रेस कोड मुथालीक असले विशय काडून अपक्षाने अर्थसंकल्पावेले चर्चेत सरकाराची बरीच खरडपट्टी काढली. बायणा झोपडपट्टी पावसात मोडली म्हण राणे उलयलो. विजयान लुसोफोनिया गेम्साचो गैरव्यवहार हाडलो. नरेश सावळान सरकाराच्या बजेटांतले येणावळ खर्चाचे कोफुसांव उस्तिले. इतल्या मजगती मायनिंगाचेर सभाघरात खास चर्चा जावची म्हण मायनिंग वाठारांतल्या 4 आमदारांनी सभापतीक विनवणी केल्या. इल्लीगल मायनिंग मध्ये गुंतलेल्यांना शासन करणार हे वाक्य आता इतिहास जमा होत आहे. 2012-13 ते आतापर्यंत 2300 कोटींनी मायनिंग नसताना वाढयले. हे कशें वाडयले आनी कशें रेव्हेन्यू उबो जातलो हो कदाचित सरकाराकच खबर आसतलो. जे पॉप्युलिस्टीक स्किमी आसा त्या स्किमीक 50 कोटी गेले. डेव्हलपमेंट करपाक जायनाच, पूण ही जी फिगरां दाखयल्ली आसा ती सगळी मॅनिप्युलेशन. म्हणजे 15 लाख लोकांची लोकसंख्येक 25 लोकांच्या फाटल्यान एक गव्हर्नमेंट सर्वंट पडटा. 5 वर्सांनी 50,000 नोकऱ्यो दितलो म्हणून हांव तुमकां 5 वर्सांनी आनी 2.5 वर्सां दिता. जवळ 7.5 वर्सां तुमकां दिता. तुम्ही 7.5 वर्सांनी 50,000 नोकऱ्यो लावच्यो. बजेट इज नॉट रिअलिस्टीक. बजेट स्पिचीन एक ग्राफ आहा डेफिसीट इंडिकेटराचो. ताजेर क्लियरली दाखयता की हो सरकार येवनूच गोंयांत रेव्हेन्यू डेफिसीट येवपाक लागले. ते म्हणटात की रिन्युअल फी तूं घेता आनी मागीर रिन्यू करना. हें कितें? ही ऑलमोस्ट ब्लॅकमेल. पूण म्हाका दिसता तें केन्ना तरी सेटल जातलें. आज तांकां आपयलें म्हणून आयकूंक येता. सो डिसेंबरा मेरेन मायनिंग सुरवात जातलें. हें जें लेटस्ट डेट दिल्ली आहा तातूंत म्हाका खूब शंका येता. जे तुमी स्किमी म्हणून घेवन येता, ज्यो स्किमी तुमकां दिसता तुमकां लोकसभेक जिखून हाडल्या, ह्यो स्किमीज विल बी फ्रीबीज. आनी फ्रीबीज ज्यो तेन्ना तुमी तेन्ना वाडीत रावतात तेन्ना हो तुमकांय फुडाराक त्रास आनी आमचे असले तुमचे सायडीन बसपाक सोदतात सरकार करूंक फुडें जाल्यार आमकांय त्रास. रिजनल प्लॅन जो डेव्हलपमेंटाक एक मेन आधार तो आरपी उरला काय RIP घालपाचें उरला. नॅशनल क्रायम ब्युरो महाराष्ट्राचे मागीर आमी आहा. कित्याक? ड्यू टू प्रॉपर्टी लॉस ड्यू टू थेफ्ट. आनी दर आमी आमची एरिया आनी पॉप्युलेशन कंपेर केलें जाल्यार आमी फर्स्ट आसतले. आमचो DG म्हणटा की गोंयांत ड्रग माफिया ना. BJPचो आमदार आमचो कलीग पळय हांगा लेफ्टान बसला तो म्हणटा ड्रग माफिया आहा. आतां जेन्ना एक जंकेट मारूंक गेले तेन्ना हांव भायर आसतना हांवें वाचलें की चीफ मिनिस्टर म्हणटा म्हणून लुसोफेनिया गेम्स ऑर्गनायझेशनाचो हो प्रोसेस म्हणून. सो म्हाका आतां प्रश्न पडलो की वर्क इन प्रोग्रेस बी म्हणून आहा तशे भशेन स्कॅम इन प्रोग्रेस काय म्हणून. Why were our officers not active in your constituency in Vasco at Baina? We have started demolishing in the rains. विधानसभेचे पेपरलेस कामकाज चलोवपाची मोख दवरून अधिवेशनाक सुरवात जाल्या. पयल्याच दिसा सभाघरात मुख्यमंत्री पर्रीकार टॅब घेवन दिसलो. कितलेशेच मंत्री आमदारय टॅब आनी लॅपटॉप हाताळटाले. कितल्याशाच प्रश्नांचो जापो कंप्युटराचेर दिल्ल्या प्रमाण म्हण आयकूंक आयल्यो. आन्सर एज पर सायक्लोस्टायल ल्हव ना जाता. असेंब्ली सध्या तरी बऱ्याच आमदारांक मानवल्या. पळयात रिपोर्ट. चालू अधिवेशन सोंपता म्हळ्यार गोंयची विधानसभा पुराय असेंब्ली करपाची मोख दवरून सभापती राजेंद्र आर्लेकारान अधिवेशनाचें कामकाज पेपरलेस करपाक पावल मारलां. मंगळारा पयले दिसा सावन असेंब्लीक बरेपैकी सुरवात जाली. पयलेच दिसा कितलेशेच आमदार मंत्री टॅबलेट आनी लॅपटॉप हाताळटाना दिसले. कांय जाणांक प्रकार मातसो नवो आडखळटाले. कांय जाणांचे हात बरेच घोळ्यात हेंय पयसुल्यान पळयल्यार दिसतालें. मुख्यमंत्री पर्रीकारा सयत गणेश गांवकार, सुभाष फळदेसाय, रोहन खंवटे, दिगंबर कामत टॅबलेटीचेर आशिल्ले. मंत्री दयानंद मांद्रेकार, लक्ष्मीकांत पार्सेकार, आवेर्तान फुर्तादान लॅपटॉप हाताळ्ळो. आमदार ग्लेन टिकलो, नरेश सावळ, बाबू कवळेकार, अनंत शेट, कायतू सिल्वा, अलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्साकूय टॅबलेटी परस लॅपटॉप चड सवकळीचो. असेंब्लीची नवी पद्दत सगळ्या आमदार मंत्र्यांक बरीच मानवल्याशी दिसता. Certain records have to be maintained, and those sometimes on the computer, or then along with it the CDs. Records should be maintained on CDs. It's a slightly expensive affair, but then we don't have to cut trees and waste paper, etc., etc. So it's a good thing. जे प्रश्न आमी विचारताले तांच्या केन्ना केन्ना लाख कॉपीज येताल्यो. जे आयज एका बटनाचेर आमकां
लॅपटॉपाचेर पळोवपाक मेळटा आनी ते पेपर्स सांबाळपाक खूब त्रास जाताले. ही पहिली विधानसभा आसा की जेणे पेपरलेस करून मार्गक्रमण करपाक चालू केल्लें आसा. हाका वर्सभर वतले सगळे गोश्टी जाय सर. थोडे आनी कितें सुदारणाय जावपाच्यो गरज आहा, कित्याक थोडे चड करून रिपिटिशन्स जातात. एक कोड येता, 18 क्वेश्चनाक 18 कोड येतात. सो दीस थिंग्स आर नॉट व्हेरी म्हळ्यार इजी टू यूज. ताजे खातीर आमी सजेशनां दिल्लीं आसा. हांवें जाल्यार रिटन सजेशन दिल्लें आहा. एक बरी दिशा घेतिल्ली आसा. ओन्ली खुबश्यो गोश्टी अजून करपाच्यो आसा, जश्यो पयलींचे प्रश्न आर्कायव्जान येवप, ह्यो सगळ्यो अजून येवना. आनी ताज्या खातीर आय एम 100% शुअर गव्हर्मेंट वील टेक अ इनिशिएटीव, बट इट्स अ गुड मूव इन अ रायट डिरेक्शन. फाटले कांय दीस गोंयभर आनी सोशल मिडियाचेर बिकिनी आनी पबांचो वाद बरोच गाजलो. वाद सुरू केल्लो सुदिनान. अधिवेशनाचे पयले दिसा विष्णू पुडवें घालून आयलो. पुडवें चड सवकळीचें म्हूण तरणाट्यांक संदेश दिवपाचो घडये विष्णूचो यत्न. पांय अजूनय सारको जावंक नाशिल्ल्यान सध्या विष्णू व्हीलचॅराचेर भोंवता. तातूंतच ताणें आपली कला दाखयली. I just want to popularize dhoti in place of bikini. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. घेऊया एक विराम.